देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप लोकगणतीच्या पुस्तका वेले आसा आनी जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जसो मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. जुवांव 3 वोल 14a. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे कुडीक जेवण आनी पिवण गरजेचें. बरें जेवण आमी जेवीत जाल्यार आनी फावो तितलें उदक आमी पियेत जाल्यार आमी तंदुरुस्त जियेतले. थोडे घडयेक आमी जेवूंक जियेता. जेवण रुचीचें जायना जाल्यार आमकां राग येता आनी आमी झगडटा. मोइजेसान इस्रायल पोरचेक जेन्ना इजिप्तांतली भायर काडली तेन्ना थंयसर मेळटालें तें जेवण खावन लोकांक वीट आयली आनी तांणी देवाचेर आनी मोइजेसाचेर शीन केलो. देवाक हाचो राग येता आनी शीन कोत्तोल्यांक जायतें सोंसचें पडलें. जायत्या जाणांक जेवूंक खावूंक मेळ्ळो ना, नितळ उदक पिवंक मेळ्ळो ना आनी जेवूंक खावूंक आसात तीं रुचीक लागून झगडटात. कुडीक लागता त्या जेवणाची हिसपा भायर आमी आवड धरूं नये, पूण आत्म्याक सासणाचें जिवीत दिता तें जेवण जेवूंक आमी आशेवचें अशें जेजू आमकां सांगता. आमच्या घरच्यांनी आमकां जेवण रुचीचें करूंक ना म्हूण आमकां राग येता तेन्ना आमी खुर्सार खिळायल्ल्या जेजूचेर नदर मारची आनी संवसाराचें जेवण सासणाक कांयच उपकारो ना हाचो उगडास करचो. आमी जेजूची खोशी करूंक संवसारांत जियेवया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.